तर आता आमच्या मध्ये आसा गँग ह्या पिक्चराचो प्रोड्युसर बाबजो वालेंत. बाबजो वालेंत गँग पिक्चर आयल्यार कितलोच टायम जालो इश्टेराक रिलीज जालेलें तरूय तूं गोंया आसोंक ना. पूण आयज तुवें पयलेच फावट पिक्चर पळयलां गँग जाचो प्रोड्युसर तूंच. तर गँग हें पिक्चर पळोवन तुका कितें अशें दिसलें? हे गँग पिक्चरान खूब मिनींग आहा. ओके, म्हणजे तो पावरान सगळे वस्तू मेळना. सो तुमी सगळ्यांनी पिक्चर गँग पळोवचें आनी म्हाका तुमकां कळटलें की हे गँग पिक्चरान कितें कितें आहा तें. सगळे मिनिस्टर्स आनी कोण पावर यूज करता तितून कांय जायना आनी सगळे भुरग्यांचेर आहा कोंकणी भास सांबाळपाक आनी कोंकणी वयर काडपाक. एक प्रोड्युसर असो म्हणून तुवें गँग हें पिक्चर प्रोड्यूस केलेलें जाल्यार आयज तुका अभिमान भोगता कारण गँग हें पिक्चर तुवें प्रोड्यूस केलें म्हणून. हय, हांव खूब खोशी कित्याक हे गँग पिक्चरान खूब मिनींग आहा आनी म्हाका खूब बरें दिसलें धाकटे धाकटे भुरग्यांनी एक्टींग केलां म्हणून आनी तें सदांच करचें म्हणून. निमणें इतलेंच विचारूंक सोदतां आख्ख्या गोंयभर आतां गँग फेमस जालां फामाद जालां हें पिक्चर. गँग म्हटल्यार सगल्यांच्याच कानार हो आवाज सादवला जाल्यार हांव तुजे लागीं विचारूंक सोदतां तुजे वतीन तूं हें पिक्चर संवसाराक पावोवंक चिंता? हय, हांव चिंतता संवसाराक पावोवंक आनी हांव यूके वतलों पिक्चर आनी सगळ्यांक तांकां आदार दिवचो म्हणून हांव रावता तांकां. तर हो जावन आसलो आमचो प्रोड्युसर बाबजो वालेंत. देव बरें करूं.